गोंयभरचे केबलवाले वीज खात्याक 110 कोटी देणे आसात. तांची केस कोर्टात आसा. कोर्टाच्या वर्दी उपरांत खंय खाते फुडली एक्शन घेतले. तांच्यांनी पैसे दिले ना जाल्यार खाते खंय तांच्यो प्रॉपर्टी अटॅच करतले. ई काशीनाथ शेटयेची माहिती. आता डिव्हिजन 18 मारगाव ते फुल ॲज अ चार्ज दिला. सो आय हॅव टेकन द चार्ज ऑन वेनसडे. तुमचे ट्रान्सफर झालं तुम्हाला ना ॲडिशनल चार्ज. ॲडिशनल चार्ज दिला तुम्ही फिफ्थ तार आणि 8 तार इयरिंग इयरिंग्स आहा हायकोर्टान. So- फिफ्थ तार म्हाका दिसता ते हेजे इयरिंग आसा ISP वाल्यांचे आणि 8 तार केबल वाल्यांचे. सेटलमेंट ना ताणें पैसे दिना जाल्यार आमी तांच्यो प्रॉपर्टीज बीन मागीर हे करतले, अटॅच करतले. आमचे कडेन ते पावर्स दिले आतां. आमी तांचे ते दिना जाल्यार वी वील अटॅच दिया प्रॉपर्टी. ओके एसेट सगळे अटॅच अटॅच सगळे एसेट आमी चालू केला आतां. ना दॅट ऑल टुगेदर इट इज 110 crores. 110 crores आमकां येवंक जाय फाटले सगळे. आणि एकटो तो कोण आसा तो एथरनेट ताणें अंडरग्रावंड बीन केबलिंग हे केला. आमचे ते कंप्लेनीक खूप आयल्या. ताणें PWDकूय पे करूंक ना, आमकांय आज पर्यंत पे करूंक ना. आमच्या केबला बरोबर सुद्धा तो केबल घालता विच इज इल्लिगल विदाउट टेकिंग एनी परमिशन. ओके बट स्टील आता अजूनही चालू असं सर कोर्ट चालू आहा, सगळे कडेन घालपाचें चालू आहा. वी वील आफ्टर दॅट ऑर्डर वी वील टेक एन कॉल. प्रुडंटा खातीर सगूण गावडे.